फर्स्ट इन सर्वायकल कॅन्सर तूं जर बेगीन डायग्नोज करत जाल्यार 100% बरें जावपाचे चान्सीस आसा. आतां प्रिव्हेंशन आसा. दिस हॅज गॉट द ओनली कॅन्सर वॅक्सीन विच इज अवेलेबल इज इन This vaccine is because of HPV virus, because आमकां खबर आसा की कॅन्सर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ व्हायरस आनी खंयचेच कॅन्सर अशें व्हायरसी खातीर जायना. सो वेन यू गेट द व्हायरस वी नो द कॉज, वी हॅव फावंड द वॅक्सीन फॉर दॅट. आतां ताजेर वॅक्सीन आयलां, पण सद्याच्या कंडिशनान वॅक्सीन इज व्हेरी कॉस्टली. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ह्या बजेटान सांगलां की 9 ते 14 वर्साच्या चलयांक ते सगळे फ्री दितले म्हणून. सर्वायकल कॅन्सर इज अ लो सोशो इकॉनॉमिक, सकयल्या लेवलचेर बायलांक म्हणजे तांचो हेल्थ म्हणजे हायजीन बिजीन बरी नासता तांची आसता. खरी गरज आसा ते लोवर सोशो इकॉनॉमिक. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ही स्कीम काडटले आनी ते सगळे फ्री मेळटले त्या वेळार म्हाका दिसता वी कॅन प्रिव्हेंट दीस आनी ओवर ए पिरियड ऑफ टायम जो नंबर 2 आसा तो नंबर 6, 5, 6 करून खूब कमी जावपाची शक्यता. इम्पॉर्टन्स ऑफ सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सीन. सो आय रिप्रेझेंट Rotary Club of Donapavla एंड आमी हे वॅक्सीन जे HPV वॅक्सीन जाका म्हणटात ते आतां इंडियन मॅन्युफॅक्चर जाता आनी आमी हे वॅक्सीन आतां सगळ्या अनप्रिविलेज ज्यो गर्ल्स आसा तांकां दिवंक सोदता. सो हाज्या खातीर इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज आय इनिशिएटीव म्हणजे Rotary Club of Donapavlaचे इनिशिएटीव टू गिव दीस वॅक्सीन टू अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स. सो हांगा आमी वेगवेगळ्या आमचे आमी अशें ठरयलां की आमी वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून थंय ताजे पयलीं अवेरनेस. सो डायरेक्ट हे वॅक्सीन घेवंक एकदां पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक दिवंक रेडी नासता. सो आमी अशें ठरयलां की हाज्या खातीर हे वॅक्सीन सगळ्यांनी घेवचें. सो ताज्या खातीर पयलीं आमी एक अवेरनेस प्रोग्राम्स करूंक सोदता वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून आनी मागीर हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह मागीर आमी फॉलोड बाय वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह करूंक सोदता. सो हे जे HPV वॅक्सीन आसा दीस इज अगेन्स्ट HPV व्हायरस म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हाज्या अगेन्स्ट आसा. हो व्हायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सर्वायकल कॅन्सर्स. सो दीस वॅक्सीन will help in prevention of cervical cancers. सो हे जे वॅक्सीन आसा ते 9 ते 15 वर्साच्या भुरग्यांक चलयांक दिवपाचें आसता. 9 ते 14 वर्साची जी भुरगीं आसा तांकां फक्त 2 डोस दिवपाचे. 9 ते 15 वर्साच्या भुरग्यांक आमी हें वॅक्सीन दिवंक सोदता आनी हें वॅक्सीन 2 डोस दिवचे पडटा. एक 0 म्हणजे आज दिलें जाल्यार 6 म्हयन्यांनी दुसरो डोस दिवचो पडटा. सो आमचो असो टार्गेट आसा की आमी एटलिस्ट 500 डोसीस, सो दॅट इज एटलिस्ट 250 हांकां इन फर्स्ट फेज वॅक्सिनेट करूंक सोदता. आनी मागीर जशें अवेरनेस वाडटा आमचे अवेरनेस म्हणजे स्कुलां कडेन PTA हातून वचून जशी जशी आमी अवेरनेस वाडयतात त्या प्रमाणे वॅक्सिनाची हेंय बी आमी संख्या ज्या चलयांक वॅक्सिनेट करपाची ती बी इन नेक्स्ट फेज आनी वाडोवंक शकता. सो आमी ह्या फर्स्ट फेजान आमी अरावंड 500 डोसीस दिवंक सोदता आनी जशें अवेरनेस वाडत वता वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून आमी अवेरनेस कॅम्पेन करता त्या प्रमाणे आमी नेक्स्ट फेजान आनीक चड भुरग्यांक ही वॅक्सीन दिवपाची आमची इच्छा आसा.